luckily it was just me. Because I feel like if it was anybody else was there, then we both would have panicked, and I think somebody would have lost their lives. And again, emphasizing on the fact that I was lucky that the car had a soft top and it had a chain that I could unzip in that moment, because I tried to open my windows, I tried to break the glass, but nothing happened because of the water pressure. So luckily I just swam back, and by the time I made it out, I was out of breath. It was the last of my breath that I caught up, and I climbed up over here and I made it up here. I will definitely immediately move a note to the river navigation department and ask them to put barriers here so that no vehicular traffic movement is allowed beyond this ramp, because this ramp is not being used. Both sides, no? Both sides. Both the ramps are not being used, and so we don't have any danger or loss of life or anything of persons which should be lost. आम्ही असा खोर्जे ह्या तारीकडे पहिली फेरीबोट लागताली ह्या धक्क्याचेर आसा, आणि हांगासर एक इन्सिडंट जाला. हो इन्सिडंट जाला की राती 2-2:30 सुमार एक ट्युरिस्ट जीप हे सरळ वयताले. ते गुगलाचेर तेंच्यांनी रोड पळोवन तो मॅपा प्रमाणे ते येताले म्हणून, आनी चुकीन आतां फेरीबोट थंयसर ना, ब्रीज जाल्ल्या उपरांत फेरीबोट बंद आसा. ह्या हितून ते डायरेक्ट ते गाडी तेंची उदकान गेली, आनी उदकान गेल्या उपरांत ते 4 जाण भितर आसले. ते स्विमींग ते जाणा आसले, ताका लागून ते वयर सरले आनी गाडी भितर उरली. त्या उपरांत सकाळीं तेंचे आनी मागीर लोकांक हांगासले लोकल लोक आहा तांकां सांगले, लोकल लोक येयले हांगासर फायर ब्रिगेडीक आपयले, आनी त्या उपरांत फायर ब्रिगेड सकयल भितर गेली. लोकल 2 जाण भुरगे ते भितर देंवले उदकान बीन, आनी तेंच्यांनी ते एंकर घातलो, आनी ते म्हणजे फायर ब्रिगेड म्हणजे ते आनी ते लोकल लोक तेंच्यांनी सगळे भितर वचून ती गाडी भायर काडली. भायर काडल्या उपरांत ते गाडयेन पयलें जाल्यार बियरीच्यो बाटल्यो आसल्यो, मागीर तंबाखू हे बीन आसलें. फुडलें इन्वेस्टिगेशन आसता ते हरडोना आउटपोस्ट म्हणजे पुलिसाच्या अंडर आउटपोस्ट करता. स्टुडंटा खातीर हरडोनच्यान काम करता.